पेडणेचो आदलो आमदार आनी मंत्री बाबू आजगावकार भाजपान समाधानी आशिल्ल्याचे दिसना। भाजपान आपल्याक तिकेट दिवं वा ना दिवं फुडली विधानसभा वेंचणूक आपूण पेडणेच्यानूच लढयतलो अशी घोषणा बाबून केल्या। ना 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 हांव बसलो आलो पेडणेच। पेडणे माझी कर्मभूमी, जे बोट दाखयत ती काम केल्ली आहा, बोट दाखयता ती। भाजपाचो निष्ठावान सैनिक म्हणून सांगपी बाबू आजगावकारान फुडली विधानसभा वेंचणूक पेडणेच्यानूच लढोवपाची घोषणा केल्या। भाजपाचो आपूण उपकारी आसा, पूण फुडले खेपे लोक सांगतात तेच आयकतलो अशें बाबून उलोवन दाखयला। पुढे सांगणे माझी कर्मभूमी पेडणे आणि पेडणे आणि सबब दिना तो पार्टीन लोक संतोष अनेक लोक संतोष लॉयल सोल्जर असताना तो लोक संतोष असना लोक संतेजेर वयता। आता हांवें ठरयलेले ह्या फाटी कितें सांगल्यार बीजेपी बरोबर आमी काम केलें, कारण हांव बीजेपीचो नसलोलो, एमजीचो आसलो। एमजी वयल्यान हांव बीजेपीन एमजी बरी आसली म्हण आसलोच न्ही। एमजी भितर जेन्ना बीजेपीन म्हाका डेप्युटी चीफ मिनिस्टर केलो, हांव तेंचे बैमान जावूं शकना। आंदोलना घेराव आनी उठाव करून आपूण वयर सरला, देखून सरकारान म्हजो आस्पाव आसपाक जाय आशिल्लो अशी इत्साय बाबून ह्या वेळार उक्तायली। पूण आपलो कांटो कोणे काडलो ते मात बाबून जाहीरपणान सांगपाक न्हयकार दिलो। हें दुख्ख दिसता म्हाका, कारण हांव जो मनीस आहा पळय, हांव जो आंदोलन आनी घेराव आनी मोर्चा करून आयिल्लो मनीस, मागीर आमदार, आनी आज खरोखरच माझी आशा आसलेली की हांव आजचो म्हणून आसलो। गव्हर्मेंट बीन बरें गरज नसलेली। काय उलयना तो म्हणजे आमचो सुजीत मादेचे हे हात पळय गव्हर्मेंट ते उलयताले तेजे। हांव म्हणटा ग्रासरूटांतल्यान येवन आयलो, बोट दाखयत ती कामां म्हाज्या मतदारसंघात जें कितें करपा जाय तितलें हांवें केल्लेलें। कोणें सांगचें बाबून हें करूं ना तेन्ना येतलो। बाबून फुडली विधानसभा वेंचणूक पेडणेच्यान लढोवपाचो हट्ट धरलो जाल्यार भाजपा सामकार नवें आव्हान उबें जातलें। सद्याक प्रवीण आर्लेकार पेडणेच्यान भाजपाचें प्रतिनिधित्व करता। अशा वेळार बाबूची पेडणेच्यान विधानसभा वेंचणूक लढोवपाची इत्सा आनी सद्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकार हांचे मदीं भाजपा कशे पद्दतीन समतोल सादता हे येणारो काळूच थारायतलो। ना 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 हांव बसलो आलो पेडणेच। पेडणे माझी कर्मभूमी। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।